हालेलुया. हरगान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां फोव जाला. माथेवचो वांजेल 11वा अध्याय 16 ते 19 वाक्य म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 16 to 19. तरी संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यां बरी ती. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजले तरी तुमी नासोंक नात. तुमकां समेस दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात. जुवांव खान पियोन नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशा पोत आयला खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवंडो सुखागाराचो आनी पातक्याचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार ही दैवीक जानवाय सूख नातलेली म्हूण तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. हे उतारास आमकां फोव जाला. आमी जायते फावटी अशेंच सांगता पळया जुवांव बावतिस्त तो खान पियोन नासतना जियेलो, रानांत जियेतालो. मनशां सांगता तो जियेनातलो, एकसूरपणान जियेतालो. ताका लोकांनी बरा देंवसार लागला म्हणाले. जेजू लोकां सांगता बरसलो, पातक्यांच्या घरा गेलो, थंय तांच्या सांगता जेवलो. ताका दुसऱ्यांत सांगलें पोठारी म्हूण सांगलें, पिवंडो म्हूण सांगलें. न्ही जावन खंय तो पियोन कान गेले खंय पवित्र पुस्तकान सर्च जावन आमकां वचूंक मेळना. जेवणाक बसलो आनी त्या कुटुंबाक ताणें परिवर्तन केलें. त्या कुटुंबाक जेजू तें हाडलें. खंयच्या पातक्यांच्या घरा तो गेला, लोक बदललो, तो लोक परिवर्तन केलो. जेजूक ताणें एक्सेप्ट केलें, जेजूक ताणें स्वागत केलें, स्विकार केलें तांच्या जिवितांत. जाखेवान, सुखागारा, माथेवान सगळ्यांनी जेजूक स्विकार केलें. जेजू भेटिल्ल्या वेळार पातकांक भेटल्या वेळार पातक्याची जिणी बदलता. जर म्हाका आनी तुका जेजू भेटलो नातलो जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत परिवर्तन जातें ना. आमी तांचे बरीत आसतल्या. आज आमकां उलोवंक कारण मेळ्ळ्यार जालें. आमी पळयता हर एकल्या विशयांत कोडी काडनासतना उलयनातले कोणी नात. कोडी काडचे तांचे विशयांत. कितलो तो बरो मनीस जावं दी ताचे विशयांत कोडी काडटात. कितलो वायट मनीस जावं दी ताचे विशयांत आमी उलयता. आमकां ओटराची उलोवंक टॉपीक म्हणल्यार जालें. ती कोणीय जावं दी, ते याजक जावं दी, धार्मीक जावं दी, आनी कोणी जावं दी, लायक जावं दी, कोणी जावं दी. आमकां ओटराची उलोवंक टॉपीक मेळ्ळे जे 4 जाणां मेळटा आसतना. पूण आमच्या आदल्या पाप साहेबान बेनेडिक्ट 16व्यान थोडी संगती सांगिल्ल्यो आसात. जेन्ना तुमी दोगां ह्या तेगां मेळटा आसतना तुमचे तेगा जाणांची मात्र दोगां मेळटा, तुमी दोगां जाणांची मात्र तेका मेळटा तेगा जाणांची मात्र विशय उलया. तुमचे सांगता कोणी ना पळय तांचे विशयांत उलयनाकात म्हणटा. कितलें बरें एक समजोनी न्ही गे. आमी केदाळे 2 जाण मेळ्ळ्यार एक जाण मेळ्ळ्यार आमचे विशयांत उलयना. आमी उलोवची दुसऱ्या विशयांत मात्र. आमची गजाल तेंता. आमी एक फावटी कितें उलोवंक आयलें कितें मेळोवंक आयलें आमी विसरून येता. दुसऱ्यांची खबर मात्र उलोवन आमचे इतल्या फाटी चलता. ह्यो संगती आमच्या घडोवन नजो. जेजूच्या जिवितांत, जुवांव बावतिस्ताच्या जिवितांत हेंच तांकां आयकूंक मेळ्ळें. कठोर उतरांनी तांचें खंडन केलें. बरेंपण करतना तांकां विरोध रावले. केदाळ आमकां जिश्शी मारूंक पळयले. हेरोदान वचून जुवांव बावतिस्ताची तकलीत कापली एका दुवेक संतुश्ट करच्या खातीर. अशें जेजूक फारिजेव शास्त्री सांगता मेळून केदाळाक जिश्शी मारचे, केदाळ आमी लागड काडचें म्हणून तांचे विशयान घुटमळ करूंक लागले. आनी जेजूच्या पक्षान आसलो तो जुदास तांच्या पक्षान मेळ्ळो. आनी जेजूकी त्या कठीण कश्टांत वळख केलो तांणी. जेजूचें उतार सांगता जुदासा विशयां ती ताणें जल्मानातलें जाल्यार कितलें बरें आसतें. आज आमी ह्या संवसारान जल्मून आयल्या. ह्या संवसारान आमकां देवान एक अवकाश दिला. आज आमी क्रिटिसायज करचें सोडून सोडया. नाका कोणा विशयांत आमी उलोवचें. आमी प्रत्येक जावन बरें करतल्या विशयांत बिलकूल उलयनाकात. कित्याक म्हळ्यार देव तांच्या पक्षान आसता. आमी वायट उलयता जाल्यार आमकां
शिक्षा मेळनासतना रावची ना. आमी कोणाय की कोण वायट करता आसतना ओके आमी खंडन करया, खंडीत जावन तें सारकें न्हय म्हूण सांगया. पूण बरें करतल्यांक आमी विरोध रावचे नाका. तांच्या मोतीक आमी बेजाराय हाडचे नाका, तांकां खंतीन बुडोवचे नाका. देव तांच्या पक्षान आसा, देखून कोणाकच आमी दोगदुचे नाका. एक बऱ्या नितीच्या जिवितांत आमी जिवंक फुडें सरया. देखून आयचे पयलें वसापी ह्या विशयांत आमकां सांगता. एजाया प्रवादीचें पुस्तक 48 अध्यायांत 17 वाक्यांतावन 19 वाक्यांसर सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार इस्रायलाचो तो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचें तें हांव तुका शिकयतां. फायद्याचें तुका फायद्याक पडचें. जेजूचें हर एक शिकोण तुज्या जिवितांत फायद्याक पडचें जावन आसा. कित्याक आमी फायद्याचें आमी काणये राव, कित्याक आमी फायद्याचें सोडटा, कित्याक आमकां वायट जावचें मात्र आमी आपणायता, कित्याक बरें करूं म्हाका मन आसा जाल्यार हांव बरें करिना, कित्याक म्हाका वायट खंयचें म्हूण कळीत आसा जाल्यार वायट तें कित्याक करता, कित्याक म्हजें तें आसलेलें पाताक तें करयता. म्हजें तें तुजे भितर आसलेलें पाताक तें आमकां करयता. देखून पातकाची कूस आमी हुमठून काडीचे. तें जाल्यार मात्र आमी एक नवी जिणी जिवंक जाता. तुवें सोलोवंक जाय त्या वाटेन तुका हांव चलयता म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाच्या उतराक गमन दिल्यार, देवाच्या उतराक आमी चीत दिल्यार, देवाचें उतर आमी पाळल्यार, जेजूचो आमी मोग केल्यार, जेजूच्या सांगत आमी जियेता जाल्यार जेजू आमकां त्या वाटेन चलोवंक, तुका खंयच्या वाटेन चलोवन त्या वाटेन तुका सर्वेस्पर देव चलयता. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार, म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार, म्हज्या उपदेशांक तुवें गमन दिल्लें जाल्यार, म्हज्या शिकोवणेक तुवें गमन दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एका न्हंय बरी जावंक शकते. तुजें सूख तुका समाधान एका न्हंये भाशेन कोण तें सुकोवंक शकचें ना, तितलें तुका सूख संतोष समाधान जेजू दितो आसलो. आनी तुजें नितीपण पण दर्याच्या लारा भाशेन चलते आसलें म्हणटा. तुजी संतत रेवे भाशेन जाती. तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेवेच्या खना बरी जाती. आज भुरग्यां खातीर कितलीं आवय बापाय रडतात. ल्हान आसतना तसो मोग करता, मागीर खंडन करता, खंडीत करता, तांकां जाय जाल्लें पुरो दिता. पूण जेजू दिवंक मात्र आमी विसरता. देवाचें उतर दिवंक मात्र आमी विसरता. मागण्याक आपोवन व्हरोंक विसरता. व्हड जातना तांकां तें पुरो करूंकच नाका. ल्हानपण संवय केल्यार मात्र ती तांच्या जिवितांत एडप्ट जावन वेता, ते मुखार वेता, नाजाल्यार ती वचना. मागीर आमी रोडोवन आमी भुरग्यां खातीर तें केलें. आज भुरगीं म्हाका वळखनात, भुरगीं म्हाका तशें गेलां. जायतीं भुरगीं व्हरून तांच्या आवय बापायक आश्रमांत व्हरून घालतात. पयशे दिनात गे आमी, तांकां पळयना गे म्हणटात. हॅलो, तुवें पयशे दिवन तुज्या आवय बापायक पळोवचें कितें, तुवें सुद्दां तुज्या आवय बापायक पळोवचें. थंय फरक आसा म्हज्या भावा आनी भयणी. नितीवंतपण आमकां मेळटें आसलें. आमची संतत आमची भुरगीं रेबेच्या खना बरी जाती आसली. ताचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नपयस जातें ना, तो पुसून वेतें ना. आज आमी चिंती आमचें नांव जिविताच्या पट्टेर आसा गे, पुसून काडलां, तें आमी पळोवंक जाय. देखून आज त्यो संगती आमी ल्हान भुरग्यांक ही जाणवाय दिवंक शिकया. ल्हान भुरग्यांक तावून तांकां इल्लेशें बायबल वाचूंक तांकां आमी प्रॅक्टीस करया. देवाचो मोग तांच्या काळजांत वतया. जो कोण आवय बापाय तुमीच जर तुमकां देवाचो मोग मेळना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमी मोग दिवंक शकनात. देखून हर एक आवय बापायन पयलें देवाचो मोग अनुभव करीचे, आमच्या काळजांनी तो जगोवन दवरचे. आनी तो मोग आसल्यार मात्र आमकां खरो मोग भुरग्यांक दिवंक जाता. देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन दरया आनी देवाची काकुळटांनी कृपा आज आमी मागया. आनी खंडीत जावन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत निर्फळ जावचें नाका, बगार तें सुफळ जावं दी आनी फळ दिवं दी. 30 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी, 100 वांट्यांनी. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता, श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. देव बरें करूं.